रोहन खंवटे जो डायरेक्टर आसा निखिल देसाय त्याच्याकडे वचचे त्याला विचारचे प्रायव्हेटली कॅबिनात की बाबा तुझ्याकडे हे जाता काय ना कित्याक कितली वर्सां त्याच्याकडे जाग ना फक्त तो एक्सक्यूज दीत आसा लोक मिनिस्टरांक गाळयो मारता लोक चीफ मिनिस्टरांक गाळयो मारता लोक सरकाराक गाळयो मारता पूण हो जो डायरेक्टर बसला टुरिझम इंडस्ट्रीचे आयज इतली वर्सां डायरेक्टर म्हणून आसला जेणी गोंयची पार्ट घातल्या गोंयच्या टुरिझमाची पार्ट घातल्या तेका कोण काय जाप विचारना निखिल देसाय सांगपाक सोदता ह्या फुडें आमी तुज्या फाटल्यान लागतले तुका आमच्या कडेन मेमोरेंडम वयतले ही सगळी सजेशन्स ड्राफ्टिंग करून आमी तुमच्या कडेन पावयतले रोहन खंवटे कडेन पावतली निखिल देसाय कडेन पावतली तेंच्यांनी हे कंपल्सरी तेचे फॉलो अप करपाक जाय हे तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट करपाक जाय जर आमचे गोंयचे टुरिझम वाडपाक जाय म्हणून निखिल देसाय रिस्पॉन्सिबल की रोहन खंवटे रिस्पॉन्सिबल दोघूय जण रिस्पॉन्सिबल आसा तेच आता तो जेन्ना रोहन खंवटे म्हणटा की पुलिसांचो वेस्टेड इंटरेस्ट आसा तसो आमी तेका विचारता की निखिल देसाय थंय त्या पोजिशनार इतली वर्सां करून कोणाचो वेस्टेड इंटरेस्ट आसा जर एक डायरेक्टर आपले ड्युटी जर सारकी करपाक शकना हे जे ऑर्डरी काडटा तेचे फॉलो अप करतली इम्प्लिमेंटेशन जर एक्झिक्युशन सारके करपाक शकना जाल्यार तेका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल निखिल देसाय आसा सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जर ऑन तेजो हायर अप जर कोण आसा जाल्यार तो रोहन खंवटे आसा म्हणजे दोगूय जाण रिस्पॉन्सिबल आसा बट डायरेक्टर चड रिस्पॉन्सिबल आहा कित्याक तेका ह्या सेक्टरान कंटिन्युअस कितलीशीच वर्सां एक्सपिरियन्स आसा आनी तो एक्सपिरियन्स तो हांगा युटिलायज करिना नाजाल्यार तो इनकेपेबल आसा आमी तरी म्हणटा इनकेपेबल इनएफिशियंट डायरेक्टर ऑफिसर डिपार्टमेंटान आता एक्शन घेवपाक चालू केल्या न्हू टाउट्स आसा पणजी कॅसिनो कडेन जे टाउट्स आसा पळय तेंका ते हे करता येस एक दोन दीस एक्शन जाता आमी सद्दां आमी जर म्हाजे जर तुमी रोहन खंवटेचेर जर ट्वीट पळयत ना जाल्यार निखिल देसाय जर मेसेजी पळयत जाल्यार तुमी चिंतताले की कितें एवरी सिंगल डे आमी तेंका विथ लोकेशन हे कशे फोटो मारला तशे विथ लोकेशन विथ टायमिंग तेंका आमी व्हिडिओज आनी फोटो धाडटा पूण तेचेर एक्शन जायना म्हणजे एवरी डे जर हे मायग्रंट येवन जर हांगा असली मस्ती करता जाल्यार हे हेंका जर साडे कानांतली आनी हे विकता तेंका जर काडपाक शकना ड्रग्साचे कसले गजाली उलयता ते आयज ड्रग्स क्लीन करतले आनी कसले गजाली करतले टुरिझम इंडस्ट्री वाडयतले हे सगळी फकाणां जाल्ले गोंयची वाट दाखोवपाचो प्लॅन चल्ला सगळ्यांचो वेस्टेड इंटरेस्ट भितर आसा आनी तो आसतलो जो मेरेन डायरेक्टर चेंज जायना जो मेरेन टुरिझम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना जो मेरेन तो लॉ करपा हे करिना कॉम्पिटिशन करिना तो मेरेन काय जावपाचें म्हणून yesterday रोहन खंवटे said की 50% of tourism has been over because of illegal touts. Do you believe this? 100% इलिगल टाउट्स आसा भितर डिफरंट रिजन्स आसा भितर आमचे गोंयची सिनीक ब्युटी आसा जर तुमी आज विचारलो वागातोरूच वता जो बीच इतलो ब्युटिफूल आसा थंय सगळ्याक तुमी हिल कटिंग करून थंयसर सगळ्याचो कितें कितें बांदलेलें आसा प्रत्येक हेचेर वता तुमी रोड सारके ना थंयसर तुमी पळयत जाल्यार गार्बेज आसता गोरवां आसता आनी कितें आसता टाउट्स आसता हॉकर्स आसता हे सगळे गजाली आयज गोंयचें नांव पिड्ड्यार करीत आसा आनी टुरिझम इंडस्ट्री दिसान दीस देंवत आसा आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे सनबर्न सनबर्नाचे जेन्ना ताका विचारलें तो सांगता गोवन विलेज म्हणून करतले थंयसर गोंयच्या आर्टिस्टांक ते म्युजीक वाडय इडियम तसो ते डीजेस कोणाले तो वाजोवपाक दितले चारूय दिसले तो उपकार केल्ल्या भशेन आयज करता रोहन खंवटे इतलेंच सांगपाक सोदता की आयज तुमी गोवन विलेजच्या नांवार तुमच्या गोवा टुरिझमाच्या बॅनराचेर तुमी सनबर्नायज प्रमोट करतात आमचो पयसो यूज करून तुमी सनबर्नाचे बॅनर थंय यूज प्रमोट करतात अजून तांकां परमिशन मेळोंकूच ना पूण एडवर्टायज चालू जाल्ली ना हेचो मिनिंग की गोंयचो पयसो तुमी सनबर्नाचेर लायत आयज टुरिझम इंडस्ट्री कडेन स्वताचे एक फेस्टिवल करपाक लोकल आर्टिस्टांचे फेस्टिवल करपाक एक प्रत्येक जाण म्युजीक आयकपाक येता अशें गोंयांत ना आयज गोंयची इंडस्ट्री फक्त टुरिझम म्हणजे म्युजिकेचेरूच चलता अशी ना हांगा ऑथेंटीक टुरिस्ट येतात ज्या टुरिस्टांक गोंयची आमची कल्चर पळोवपाक जाय आमचें ट्रेडिशन पळोवपाक जाय आमचें फोक पळोवपाक जाय आमचें कुजीन एन्जॉय करपाक जाय आमची हॉस्पिटॅलिटी एन्जॉय करपाक जाय आमचे ब्युटिफूल विलेजीस पळोवपाक जाय सो तेका लागून रोहन खंवटेन एक 25 ते 31 तारीख मेरेन नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा दोन स्पेशल फेस्टिवल दवरची जेतून फक्त लोकल टुरिस्ट परफॉर्म करतले लोकल विलेजीस आसतले आनी थंयसर तुमी टुरिस्ट हाडपाक तुमी प्लॅन करा तुम्ही सनबर्न जे कोण प्रायव्हेट पार्टी करतात त्याचे बॅनर तुम्ही तुमच्या हेचेर घालतात फेसबुकाचेर घालतात आनी तुमच्या वेबसायटीचेर घालतात हे नाका जाल्ले गजाली म्हणजे हितून 100% निखिल देसायचो रोहन खंवटेचो वेस्टेड इंटरेस्ट आसा आमी सांगता हेचो मिनिंग इतलो की सनबर्ना कडेन हेचो दोगांचो वेस्टेड इंटरेस्ट आसा म्हणून गोंयच्या हेचेर सनबर्ना गोवन विलेजच्या नांवार सनबर्न प्रमोशन जाता म्हणजे सनबर्नाचें शुद्धीकरण करप चालू आनी काय ना या बीजेपी कडे ते वॉशिंग मशीन आहात तसे मिनिस्टरांक ते हे करतात आमदारांक ते शुद्धीकरण करतात ते शुद्धीकरण प्रोसेस ते सन्मानाक लागू तेंच्यांनी